काँग्रेस आणि आम आदमी पार्टीमध्ये कसलेच मतभेद ना। दोनूय राजकीय पार्ट्यो आपापले पक्ष संघटन वाढोवपाचे दिशेन काम करतात असे काँग्रेसीचे उपाध्यक्ष सुनील कौठणकर सांगता। काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरांच्या स्टेटमेंटा उपरांत निर्माण जाल्ल्या वादाचे फाटभुंयेर कौठणकर उलयलो। 40 मतदारसंघात काँग्रेस पक्ष घटमूट करपाचे प्रदेशाध्यक्ष पाटकरांचे विधान म्हळ्यार मुख्यमंत्र्याच्या स्क्रिप्टीचो भाग अशी जाहीर टिका आपचो गोंय मुखेली अमित पालेकरान केल्ली। काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरेनूय अमित पाटकरांच्या विधानाक तेंको दिल्लो। हेच फाटभुंयेर उलयतना काँग्रेस उपाध्यक्ष सुनील कौठणकर सांगता, काँग्रेस आनी आपा मदीं कसलीच वादावादी ना खंय। गोयच्या हिता खातीर काँग्रेस, आप आनी गोवा फॉरवर्ड हे तिनूय पक्ष एकठांय काम करतले अशें ताचें म्हणणें। ऑलरेडी प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी आपलो स्पियर ऑफ इन्फ्लुएन्स वाडोवपाचो प्रयत्न करतलो, प्रत्येक मतदारसंघात आपलें काम करतलो। त्या अनुषंगान आमची पार्टी करतली, आम आदमी पार्टी करतली। आनी म्हाका दिसता अशें डिफरन्सीस अशें कांय ना। डिफरन्स ऑफ ओपिनियन हे ते मातशें जातात, कित्याक पॉलिटिकल पार्टी अलायन्स आसता, खुबश्यो गजाली आनी अजून इलेक्शनाक अडेज वर्सां उरल्या। पण बीजेपीच्या विरोधान म्हाका दिसता आमी काँग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी तशेंच बाकीचे गोवा फॉरवर्ड जावं आनी खंयच्यो पार्ट्यो ह्यो सगळ्यो बरोबर उब्यो आसा, कित्याक गोंयचें हित आनी गोंयकारांचें हित राखपा खातीर। आनी एज फार एज फाल्यां इलेक्शन इज कन्सर्न, सीट शेअरिंग इज कन्सर्न, दॅट डिसिजन वील बी टेकन बाय द हायकमांड। आनी ताजे बद्दल कांय ना, कितें आसा बारीक सारीक डिफरन्स ऑफ ओपिनियन हे जातात राजकारणात। पण हाजो अर्थ हे न्हय की इट इज अ कंप्लीट फूट पडली। कित्याक बीजेपीचे लोक ते खूब मार्केटिंग करपाचे सद्या प्रयत्न करता की इंडिया अलायन्सान फूट पडली, हें पडली, तें पडली। आमी हाजे पयलीं न्हय, आमी आतांय फ्रेंड आनी हाजे फुडेंय सगळे जाण फ्रेंड उरतले, कित्याक आमी सगळे जाण बरोबर आयल्या गोंय वाचोवपाक गोंयकारांच्या हिता खातीर। आनी सगळ्यांक बरोबर घेवन, सगळ्यांक बरोबर दवरून फुडें वचप हें म्हाका दिसता काळाची गरज आसा। कित्याक फाल्यां आमी हाचे पयलीं पळयलां की स्प्लीट वोट जावन बीजेपीक भरपूर फायदो मेळ्ळा। बीजेपी डायरेक्ट इलेक्शन जिखूंक शकना आनी बीजेपीनूय हें पळयलां आनी आमकां ताजो एक्सपिरियन्सूय आयला। सो म्हाका दिसता सगळ्यांक बरोबर घेवन वचप आनी तें कशें वचप तें हायकमांड आनी पार्टी ओवरऑल कलेक्टिवली डिसायड करतली। पण वचप हें गरजेचें आसता, त्या प्रमाणे आमकां येता ते काळान वी वील पूट थिंग्स इन ऑर्डर। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।